legal cases. He is running from pillar to post, trying to get justice. पुलिसेचो ASI जर न्याय मेळना जाल्यार पब्लिकाक खंयचो न्याय मेळटलो आनी ती पसून पुलिसे कडच्यान न्याय सोदता तो. सो ही परिस्थिती आहा गोंयांत. सो जें तें उलयता हांवें तें जय माता दी म्हणलें. तो जय माता दीचें कांय उलयना तें. जय माता दी म्हणटा कोड की हो ट्रक जो स्मगलींग करता ताका प्रोटेक्शन आहा. तें आयकतकर तो एक्सायज वगैरे रावता. कितें तुका फाल्यां हांव तें करता आनी हाडून दाखयता. कितें म्हणपाचें? जय माता दी. हांव वैष्णोदेवी वचपी हा मनीस. हांवूय देवाक मानपी, हांवूय दुर्गे मातेक मानपी, पूण जय माता दी म्हणटा कोड चालू आहा आज. तूं हाजेर ट्रक घेवन वच आनी थंय सांग आनी नांव तूं सुटलो. कसलो ट्रक तो? कसलो ट्रक? सोऱ्याचो ट्रक रे. स्मगलिंग करता तो कोच दाखयलें मरे हांवें. एक 15 300 कोटी रुपया वर्साक धंदो कसो जाता तो. गणीत पसून दाखयलें हांवें तें. मागीर सांग तूं आतां म्हाका. ती हांकां खबर ना काय? आतां सगळे व्हिडिओ काडून हाडचे पडल्या. काल 3 कझिनोची केस हाडली. व्हिडिओ घाला. हांवें ओन अप केला की आमी ताजेर स्टिंग ऑपरेशन केलां म्हूण. आतां कितें आनी कितें करूंक जाय तुका सांगपाक. आनी अजून मेरेन अश्युरन्स थंय मेळना भितर की तांचें कॅन्सल जातलें म्हूण लायसन्स. दॅट इज लॉस ऑफ रेवेन्यू. दीस इज बजेट. बोटी वयलो कझिनो 40 कोटी रुपया दिता. हे कझिनो 5-7 कोटी रुपया दितात, 8 कोटी रुपया दितात, 10 कोटी रुपया दितात. म्हळ्यार 4 पटीन चड दिवपी मनशाक जी फॅसिलिटी आहा तो 4 पटीन कमी दिवन तीच फॅसिलिटी घेता. म्हळ्यार तो सरकाराक फटयता आनी सरकार ताजेर एक्शन घेना. ते म्हणटा आमी रेड मारली. रेड कसली तुमची? रेडाक वतले आनी कितें घेतले आनी जातले पॅक. अरे तेच न्ही. हे सगळें पळय सोऱ्याचो धंदो असो पेटला. गुजरातच्यान येवन हांगा पिसुल्ल्या फॅक्टरी सील केली. म्हळ्यार सरकार आमचो करता कितें? So that means this is a well-entrenched racket. That means the government is losing revenue. देवाच्या नांवान सोरो. पळय म्हटलं. आनी सोरो वता गुजरात मध्ये, जंय महात्मा गांधीचो राज्य तें, जंय हे नशा मुक्त भारत म्हणून तो सांगता. आनी कितें जाय तुका? स्लोगन बरें आहा, मिडियाय बरी खूश आहा आनी सगळें ऑल इज वेल. सर पणजे खातीर 100 कोटीकून चड पयशे. 100 कोटी रुपया एक कॉन्स्टिट्युएन्सीन म्हणलें. म्हळ्यार कितें तें बजेट कितलें आहा? ते पयशे खंय पडपाचे? ते 100 कोटी रुपया म्हज्या घरान म्हणना ते रस्तो केलो हें तें कितें सिवरेजीक 100 कोटी म्हळ्यार कांय न्ही. मागीर एक रस्तो वायडनींग काणकोण 950 कोटीचो टेंडर जालो. 38% बिलो मारलो आनी 20 जाण जे आशिल्ले ते सगळे नॉन गोवन जाल्ले. आज हांवें वाचून दाखयलो लिस्ट. जाय जाल्यार तुमकां लिस्ट दिता हांव. मागीर सो तो एकूच रस्तो आहा कितलो? 950 कोटीचो. तो आतां 38% कमी मारूं म्हळ्यार 560 कोटी. 560 कोटी एक रस्तो. मागीर आनी खंयचे 100 कोटीचे कोंत आहा? तो 100 कोटी दिले म्हणून कितें व्हडलें ताचो जय जयकार करपाचें म्हणून 100 कोटी दिल्यार बरें आहा. सडनली MLA फंड तुवें बंद केलो. कित्या खातीर बंद केलो? ना विकसीत भारत 2047. अरे हें आनी कितें? म्हळ्यार MLAन जर फंड म्हणलो 250 कोटी खंय तरी म्हणजे देवळाक हें करपाक, तो विकसीत जायना दिसता. देवळाक जर पयशे म्हणले हांवें, इस्कॉलाक म्हणले, इगर्जेक म्हणले, तर तें विकसीत जायना. मागीर भारत विकसीत जावचें ना तशें करून. आनी तुमचे टेंडराच्यान तुमी पर्संटेज खावन म्हणलं जाल्यार सारकें जाता. हें म्हाका समजना गणित. आनी तुमी ते होमाचे तुमच्यांनी कितें सांगलें ते 150 रुपयाचे ते रबाण काय एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड म्हणटा पळय ATF, ते गोफीण आसता पळय गोफीण, ती 150 रुपयाची गोफीण ते 1800 रुपयान घेतात. घेतलेले न्ही. तांकां एक डिस्क्रेशनरी फंड म्हणून 25,000 रुपया म्हणून. 100 रुपयाचें वकल सादें अशें आहा तें तांणी 300 रुपयान घेतलें. सो बेसिकली ते वाडून घेतात. तो वेंडर म्हारग आसता. गोफिणीन तूं खंयचे टेररिस्टा मारतलो? घेतल्या मारता. हांवें फोटो दाखयलो न्ही गोफिणीचो फोटो. तो तुवें एमेझॉनाचेर ऑर्डर केल्यार 150 रुपयान मेळटा. ती ताणें 1800 घेतली. नाजाल्यार ना म्हूण सांगची. ऑनलायन यूज करना दिसता. Vijay Babu, you have given justice for 25 department. He cannot. He's one-man show. There used to be a perfume in the world called one-man show. His cabinet is a one-man show. Running 40 odd portfolio. फाल्यां अशेंच आहा.
सगळें एज्युकेशन हे सगळें चांचाळ सारकी आनी मागीर ते थोडा भजन काबार करपाचें लिकर स्कॅमाक पॉलिटिशियन कोण इनवॉल्ड आसा पॉलिटिशियन ना जाल्यार कशें जाता स्कॅम हे जे व्हडले स्कॅम जाता आनी पॉलिटिशियन भुरगीं बसता गोंयचे पॉलिटिशियन इतले सादें म्हणून समजता देवाचे मनीस ते जय माता दी काय जय म्हाका दी ते म्हाका खबर ना ते चॅक करचें पडटा